दीस ब्रेस्तार जुनाची 18 तारीख 2026. पहिले मसाप सिराखाच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 48 वळ 1 ते 14 पर्यंत. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 पावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयले आनी अधिकाऱ्यांक तांचे खाटीवयलें सकला घाले. सिनाय पर्वतार तुवें दोश आरोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेचीं फर्माणां. फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यांक वाटेन मोडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हणून बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमावंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हणून नातलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें वेसमितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडपकार. कीर्तन 97 1 ते 2, 3 ते 4, 5 ते 6 आनी 7. श्लोक. तुमी नितिवंतांनो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्लासूं. दर्या करावळेचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख ताचे नेसाण. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुमी नितिवंतांनो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता, भोंवती ताच्या दुस्मनांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता, संवसार सगळो भियान थरथरता. श्लोक. तुमी नितिवंतांनो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. बोंब्या पुजा करतात ती, आपल्या कुरड्या देवाची बडाय उलयतात ती. सगळी लजेक संपडून दीत, सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. श्लोक. तुमी नितिवंतांनो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीचें करता. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 7 ते 15 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या शिवाय तुमी मागतना अनभवार्थ्या परी जायतें बडबडाय नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरें करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें रास येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी.
जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळण्यांत व्हरिनाका आनी खोट्यान तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सगळींचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या बापा आदर्श मागण्या मुखांतर आमचे मागणे कशें आसा म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. ह्या मागण्यांत 2 प्रमुख संगती आटापल्यात. मागणें देवा थंय केंद्रीत जावंक आरंभ जाता. दुसरें वैयक्तीक आनी पेल्याच्या गरजेंक केंद्रीकृत जावन अखेर जाता. मागण्याची सुवार्ता देवाक केंद्रीकृत करता, म्हणजे जेजूक आपणाच्या बापा लागीं आसच्या संबंदाचें उगडापण करता. देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारून आमकांय एक लक्षिल्लो संबंद रुपीत करूंक आनी एका बापाचीं भुरगीं तशें भोगूंक उलो दिता. मागण्याचो दुसरो हंत जावन वैयक्तीक आनी पेल्याच्या गरजे पासत मागोवंक जेजू शिकयता. केवळ आपणाच्या गरजां खातीर न्ही, बगार जें कितें हांव देवा थंय जोडटां तें हेरां तें वांटून घेवच्याक मागोवंक शिकयता. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर मागूंक जाय, तशेंच हेरांच्या ग्रासा खातीर म्हजें तें आशिल्लें वांटूनय घेवंक जाय. बोगसाण्या खातीर मागोवंक जाय आनी आमचेर सुकलेल्यांक बोगसूंक मुखार सरूंक जाय. ताळण्यांतावन पयस रावूंक जाय. ताळण्यांतावन पयस रावूंक कुरपा जाय. तशेंच हेरांक ताळण्यांत पडोवंक कारण जायन अशें जागृत रावूंक जाय. जें कितें म्हाका देवातावन मेळटा तें हेरां तें वांटूंक जेजू आमकां शिकयता.